लोक जे आहा ह्या वाड्यांतले आनी प्रत्येक पिलेंचे लोक हेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आहा की आमी बाब रुपेश नायकाक भरपूर मतांनी मतां घालून निवडून दिवपाचें आहा। तेचे वांगडा जाणटी तशीच यूथ तेजे वांगडा आहा। तेणी जे काम बरें काम जे रुपेशान केलां तें पळोवन ही मतां तेका रुपेशाक मेळपाचें आहा। आनी एकदां हांव अपील करतां, रेश मागोस जिल्ला पंचायत जी सांगोळडा गांव आहा, पिलेन आहा, रेश मागोस आहा, नेरूल आहा, हे सगळे गांवांतल्या लोकांक आनी एकदां हांव अपील करता की तुमी बाब रुपेश नायकाच्या फाटल्यान रावा। डेव्हलपमेंट 100% रुपेश नायक तुमकां करून दितलो, जावं ती व्हडली कामां पासून आसूं, हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स, म्हाका दिसता मेन रोडाची कामां आमी फाटल्या दिसांनी फुडें सरोन ही कामां पास करून घेतलेली आहा। इलेक्शन एकदम बरें चल्लां। आमी कालच्यानूच आमचे कॅम्पेनींग चालू केल्लेली आसा पिल्यांच्यान आनी सगळे कडेन वचत थंय बरो सपोर्ट मेळटा। फाटलीं 5 वर्सां झेडपी मेंबर म्हणून काम केल्लेलें आसा रेस मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमकां हांगासर लागता पिलेन, रेस मागूस, नेरूल आनी सांगोळडा हे 4 गांव आनी हे 4य गांवांच्यान हांवें झेडपी मेंबर जाल्लो पळय तेन्नाच्यान कामां चालू केल्लेली आनी स्टार्टिंगच्यानूच म्हाका लोकांचो बरो सपोर्ट मेळत गेलो। लोकल पंचायती जावं 4य पंचायती सगळे कडल्यान म्हाका बरो सपोर्ट मेळ्ळो, गांवच्या लोकांचो मेळ्ळो, BJP कार्यकर्त्यांचो आनी हांव चडांत चड कामां करीत गेलो। सरपंच पिलन पंचायत कालच्यान आमी एक कॅम्पेन झेडपी जी घेतलेली आसा, तितून रुपेशाक आमी डोर टू डोर घेवन भोंवता, तितून आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी लोक सांगता तुमी आमच्या दारार येवपाची सुद्दां गरज ना, आमी रुपेशाकूच घालतले अशें आमकां एक लोकांचो हें मेळटा, प्रतिसाद मेळटा। आयज रेज मागूस पंचायत रेज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज आमी भोंवता, रुपेश नायक आमचो कॅन्डिडेट जाला, भरपूर लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा। जे आमी लोकां कडेन मतां मागोवंक वयता, आमकां सपोर्ट तेंचो मागोवंक वयता तो बेज ऑन डेव्हलपमेंट वर्क्स। जे डेव्हलपमेंट वर्क्स जी रुपेशान केल्ली आहा सगळ्या पंचायतीन वांगडा घेवन 4य पंचायती तेका लागता, तांकां सगळ्या सरपंचांक आनी वॉर्ड मेंबरांक तांकां घेवन तेंच्यो पंचायती त्या पंचायतींच्यो NOCs घेवन तेणी जी कामां केल्ली आहा, भरपूर कामां तेजी जाल्ली आहा। रिपोर्ट कार्ड आमी व्हरोन लोकांक दाखयता, ही जी कामां तेंच्या हितून जाल्ली आहा ती वॉर्डांनी जाल्ली आहा ती दिता आमची कामां करून। हांव ताका हांगा करता नेक्ट्यान पत्ता निवडून येयल्या पुरो म्हणून हंबल एंड सिंपल मॅन। हांव मिस्टर नॉर्टन डिसोजा, वायस चेअरमॅन ऑफ मंडल कमिशन। आयज आमी सेकंड डे प्रचाराक भोंवता रुपेश नायकाच्या। तेन्ना रुपेश नायक आमी जे जे घरांनी भोंवता तेजे आमकां खूब पॉजिटीव रिस्पॉन्स मेळटा, कित्याक खूब कामां केल्लीं आसा आनी खूब सिनियर पॉलिटिशियन कहो। आनी लास्ट टायम म्हाका तेका खूब वोटिंगान येयल्लो, तेजो म्हाका ह्या फावटी चड वोटिंगान येतलो आनी आमकां ह्या फावटी म्हाका दिसना तेका आमकां चड त्रास भोंवचे पडटले म्हणून जे आमकां लोकांची रिस्पॉन्स मेळटा त्या प्रमाणे। आनी मागच्यान तेणेन लोकांनी पळयलां ही कामां जी तेणें केल्या। रुपेश नायक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।